शांत आणि ल्हानवी काळजाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. ह्या विशयाचेर आदारून ल्हानसो नियाळ. एक बापूय आनी ताचो पूत आपल्याच घरा मुखार आसलेल्या भाटांत वेतात आनी भाटांत गेले उपरांत ते पळयतात म्हज्या हातान एक फातर आसा. असले जायते व्हड फातर त्या भाटांत आसले आनी बापूय चिंता जरी तर असले व्हड फातर ह्या भाटांत आसात ते आमी काडले जाल्यार ते सुवातेर कसलेंय फळ दितलें रूख आमी रोवंक जाता. हाका लागून हो बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता हे भाटांत आसात ते व्हड फातर आमी काडया. पूत खंय रोखडोच राजी जाता. ल्हान भुरगो खरो 13 वर्सांचो पूण बापायच्या उतराक रोखडोच कान दिता आनी वचून फातर काडूंक लागता. घरा लागसावन कुदो खोरें जावं पिकास घेवन येता आनी 13 वर्सांचो भुरगो आमी जाणाव कशे भाशेन फातर काडूंक लागतलो पळय तो. बापूय पळयता, पुताचेर नदर मारता. पूत हो फातर काडूंक व्हडलो कोश्टवता आनी असले कोश्ट ताचे पळयोवन बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता सोर भोंवतणी कोण आसात तांकां तुवें विचारलां वो तांचो तुवें आदार मागला. तेन्ना पुताक उगडास येता. आपलो बापूय आपणाक पळयतालो, आपूण कोश्टवतालो हो फातर काडूंक पूण आपणेन ह्या बापायचो आदार मागूंक ना. तेन्ना पूत म्हणटा, धाडा हो फातर काडूंक म्हाका आदार दी. तेन्ना दोगूय पूत आनी बापूय दोगूय मेळून हो व्हडलो फातर भाटांत आसलेलो काडटात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमच्याय जिवितान असलेच जायते फातर आसात जे फातर आमच्या जिवितान जोडाय हाडटात, कोस हाडटात, आमच्या जिवीत नाका पुरो जायशें करतात. जावं आमच्या कुटुंबांत मरण, जावं कुटुंबांत काम ना जावन बेकारपण, वो जावं आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात. पूण जायते असलेच कोश्ट आमच्या जिवितान हे फातर जावन येतात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयची दोनूय वाचपां आमकां कोश्टांचेर कितें तरी सांगतात. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वयलें आमी पयलें वाचप वाचलां आनी थंय आमचो देव आमच्या सदांकाळ आमच्या आदाराक पावता. आमच्या कोश्टा दुखान तोच वांटो घेता. हाका लागून थकलोल्यांक तो शक्ती दिता, बळ नासलेल्यांक घोटाय तो दिता. तोरणे भुरगे हांकां लागून जेन्ना ते आपल्या जिवितान कोश्टवतात ते लागून तांची शक्ती ना जायत, पूण आमच्या देवाची शक्ती केन्नाच ना जावची ना. आमचो देव तांच्या आदाराक पावता म्हणून पयलें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमचे कोश्टूक ल्हव करतलो, हळू करतलो म्हणून जेजू आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट त्रास आसातूच. आमच्या कुटुंबांतूच कितलीशींच कोश्ट त्रास, जावं बेकारपण आसा, जावं आमी पिडेंत सांपडटा, जावं घडये आमी खुशाल आसा जाल्यार आमची शेजार सामारी आमकां त्रास करतात. असले जायते कोश्ट त्रास आमच्या जिवितान येतातूच आनी असल्या वेळार कोण आमकां आदार करतलो काय? आमच्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. जेजू आमकां दर दिसा आमच्या कोश्टा दुखांत वांटो घेता. जशे बरी सिरेनचो सिमांव जेजूच्या आदाराक पावलो तेच भाशेन आमचेय खुरीस व्हरूंक जेजूच आमकां दर दिसा बळ दिता. वेरोनिकान मुखामोळ पुसलें, आमच्याय दुखांत तोच जेजू आमकां आदार दिता, बुजवण दर दिसा दिता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारुया. कितलें कोश्टी जिवीत ताचें जालें.
तरी पूण बोळान ल्हानविकायेन फुडो करता. प्रितीशा बाबा भणानो, आयज ह्या नोवेनांत अदीक करून ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आनी बाकीवन फ्रांसीस शावेराची रेलिगेची दाखवण चालू आसतना आमच्या जिवितांत असल्या सातांचेर आमी नदर मारूंक गरज. इतल्या कोश्टा त्रासान लेगून फुडो ताणें केलो. जेजूचोच आधार घेवन एक आवय आसा आपल्या तेगा भुरग्यांक कोस त्रास काडून वयर काडटा आनी आपल्या जिवितान ती म्हणटा, फादर इतले कोस त्रास तेगा भुरग्यांकूय वयर काडूंक. पूण दर दिसा आपूण मिसा भेटेंत वेता आसतना तोच जेजू आमकां आनी आपणाक गोठाय आनी बोल दिता. आमचो दुखां पुसतलो जेजू, आमच्या कोश्टा त्रासान वांटो घेतलो जेजू, आमचें ओजें हळू करतलो जेजू. थोड्या वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताका आमचे कोस त्रास भेटोवया, ताका आमचें दूख भेटोवया आनी आमचे कोस त्रास ताणेंच हळू करूंक ह्या मिसा भेटेंत ताचोच आदार मागुया.